सगळे आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोडया, दोनया देवाक बाकारुया, अनुदांचो गाजोवया. Jivitatun soru dunia, amka punya tumadakoi, tuja raja korun pavoi, tarunatu kodop dunia, jivitatun soru dunia. तुझ्या राज्यांवरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता रॉयस फेर्नांडीस ताच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून. दुसरें इंतेसांव डॉमिनीक आनी सेलिका फेर्नांडीस भुरग्याच्या देण्या पासत देवाक दिनवासून ही भेट भेटयतात. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज आन्ना वालीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तिचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. अंतरराष्ट्रीय मळार जें झूज पेटपाची शक्यताय दाखयिल्ली आसा ती पयस जावंक आनी हें झूज पयस जावंक देवा लागीं खेरीत भाशेन मागुया. मॅथ्यू आल्मेदा ह्या एक्टिविस्टा पासत मागुया. देवान ताजे सवय नीत करूंक आनी जें कितें सारकें आसा तें ताका फावो करूंक देवा लागीं ताचेय पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्मेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो इकोट तुमचे सवे आसूं. आयज गोजमात परब कोत्ता बागेवन तिमोत आनी बागेवन तीत होरो तांचो दीस आहलो काल. जेन्ना आमी काल रिपब्लीक डेज आमी समोरमले पोर्जेराज आमचे इंदेक तांचो दीस आयच्या दिसाक दवरला. हे दोगूय जाण आहात पावलूचे सीस आनी जाणीं पावलूक जायतो आदार दिलो जेजूक परगटूंक. तिमोत आहलो बीस पेफेजाचो आनी तीत आहलो क्रेत ह्या गांवचो बीस. आनी आमी जेन्ना जायत्यो आडकोडी मेळ्ळ्यो तेन्ना पावलू तांकां एनकारेज कोत्ता, धीर दिता, सोडिनाकात, सोंसूंक पडले जाल्यार पासून जेजूक परगटात हो तांकां बोड दिता. हे मिसान आमकां फावो तो वांटमेचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच कुवामरीक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा भाग्यो तिमोथी कांतिताक तुज्या दोरदुताचे सिसां पवित्र आत्म्याचे देण्यांनी तुवें भरले आनी जे पवित्र सभेचे गवडे नेमले
तांचे मजतीन ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जिवंक म्हज्या बागेव तांचो संगात जोडूंक आमकां जे कृपेचो आदार दी. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीं तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. आमेन. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचो. जेजू क्रिस्ता सोवें आसा आनी आमकां बासयलां तें जिवीत पोरगोटूंक देवाचे कुशे पोरमणे जेजू क्रिस्ताचो दोरदूत जालोलो पावलू तिमोथाक आपल्या आपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आमच्या सुम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबो नासतना रात दीस तुजो उगडास कोत्ता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितळ अंतस्कनान हांवूय ताजी सेवा करतां. तुवें दुखां गळयलें ताजी म्हाका याद आसा आनी तुका नव्यान भेट दिवंक दादोशी जावंक हांव आशेतां. दोंग नासलोलो तुजो भावार्थ हांव विसरूंक ना. लोयस तुजे आजे सोवें आनी युनीस तुजे आवय सोवें पयलीं वसतालो तोच भावार्थ तुजेय सोवें वसता म्हूण म्हाका कसलोच दुबाव ना. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरलोले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास कोत्ता. देवान आमकां बेजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर गोठायेचो, मोगाचो आनी आपदोमावणेचो. म्हणटच आमच्या सुम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लोचे नाका. वो हांव ताजो कोयदी जाला म्हूण म्हजेय पासत तुवें लोचचें न्हय, पूण देवाचे पदवेचेर पातवेवन शुभ वर्तमाना खातीर खोस सोंसून घे. देवाचें उतोरें. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. म्हणुया, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शरणां येता आनी सर्वेस्पराचे सावळेक बिराट घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारेच्या फासांतलो आनी मोन्नादीक पिडींतलो तोच तुका निवाडटलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाखां खाल तुका आसरो मेळटलो. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. रातचे दास्तेचो वो दिसाच्या सोडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक वो दोनपाराचो नाश कोत्तल्या वरिश्टाक तूं भिवचो नाय. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सर्वेस्पर म्हजें शरण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव वर्त्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तंबू सरशीं पिडा पावचीच ना. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. उद्गार. हालेलुया. 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 स्वता पोरमणे आनी मोगान जिवन जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ताचें सारकें घेसोर सगळ्या वाट्यांनी आमी वाडत वेतल्या.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. सुमयान आनी ब्यास्त जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो ते नोकरांत आनी ते सुवाते ताका दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तोरकू पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकाचे दोनया लागीं आपले लूण एक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशां तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें व बुती व वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच उडकी नाकात. खंयचेय घरांत तुमी भितर सरशेत जाल्यार हे घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचे देंवतली ना तर तुमचे शीं परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो मनशारो फावो. घरां गोरी भोंवू नाकात आनी खंयचेय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां एका दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसता त्या वायटकारांक बरें करात. त्याचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आनी तुका क्रिस्त. आयज आमी बाग्योन तिमोत आनी बाग्योन तीत हाची पळप कोत्ता. आनी हें पयलें वाचोवपाचे दिसाक कशें म्हणटा आमकां, जेजू क्रिस्ता सगळें आसा आनी आमकां बासायलांत आनी जिवीत परगटूंक देवाचे कुशे प्रमाणें जेजू क्रिस्ता दोरदूत जाल्लो पावलू तिमोताक आपल्या आपुरबायेच्या पुताक चीट बरयता. आपुरबायेच्या पुताक हें उतर घातलां. पूत म्हणटा तो जे सगळे आमी बावतिजम दिता ते आमचे पूत. ओतम्या वाटेन आमचीं भुरगीं, कुड्या वाटेन तुमच्या आवय बापायचीं भुरगीं, पूण ओतम्या वाटेन जो बावतिजम दिता ताका तो ताचो बापूय. आनी हें पावलून ताका बावतिजम दिलो, तिमोताक बावतिजम दिलो. पासून उतर घालता थंयसर म्हज्या आपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापानी आमच्या क्रिस्ताच्या जेजू कडसून तुका कृपा, दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी तांबनासतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितळ अंतस्करान हांवूय ताची सेवा करतां. तुवें दुकान घडयलें ताचें म्हाका याद येता आनी तुका नवें बेट दिवन दादोशी जावंक हांव आशेतां. ही चीट पावलू बोणकोणींतान बरयता. रोमांत बोणकोणींत आहलो तो आनी बोणकोणींतान ही चीट बरयता. आनी ताका उगडास येता कितें जालें तें. ताचो बावार्थ कसो घट जालो, ताचो बापूय अनबाड ती, पूण आवय ताची एवनीस आनी शेमाय ताची लुईस ती भावार्थी पूण जुदेव ती. बावतिम घेतलो ताणी आनी बावतिम घेतोच ताणी आपणाचो बावार्थ पुताक दिलो, तिमोताक दिलो. तर हें ताका उगडास करता. दोंग नासलो जो बार्थ हांव विसरूंक ना. लॉय तुज्या आजे सव्यांनी एवनीस तुज्या आवय सवय पयलीं वसतालो तो तोच बाळ तुजेशी वसता म्हूण म्हाका कसलोच दुबाव ना. देखून हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना तिमोत भुरगो आमी जाणा एके फिरगोजीन ताका धाडलो म्हणटूच जाणटे मासतात. आमचे फिरगोजीन जाणटे मासतात. कोण ते जाणटे? आमी हें करून आयल्या, आमी तें करून आयल्या, पुरसां ह्या वाटेन जावंक जाय, ह्या वाटेन न्हू. कित्याक पुरसांव आमी इतल्या वर्सां करून आयल्या. आनी जेन्ना आज बदलोवपा जातात तिमोतूय सांगतालो ताका हें बदलप जावंक जाय. पूण ते जाणटे भियेताले ताका, भियेताले आनी तो भियेतालो. तेन्ना तिमोत पावलो बरयता, हांवें तुजे हात दवरले. जेन्ना बिस्म जालो तेन्ना तुजे हात दवरले
तेन्ना तुका पवित्र आत्मो मेळ्ळो आनी हो आत्मो भिजुडायचो न्ही, हो आत्मो धीर दिवपी, काळजीदार करपी हो आत्मो. भियेनाका, कोणाकूच भियेनाका. तुका दिसता तूं कोत्ता तें सत फुडें वच, अशें ताका धीर दिता. जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान म्हाका भिजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बगोर घोटायेचो, मोगाचो आनी आपदोमावणेचो. तितू आमी तीत जाणां क्रेताचो बीस, तिमोथ एफेजाचो बूस तीत क्रेताचो बीस 94 years आसता मेलो, पूण लुकासाचे बराबर काम करतालो. आपणाचे दोरताचे इतिहास एक्स अपोस्टल लुकास ताचें नांव बरयना, पूण बरयता आसतना आमी म्हणटा, आमी, हांव आनी तीत. आमी म्हणटा तेन्ना हांव आनी तीत ताचें नांव घालिना दिसर. आमी हें केलें, आमी थंय गेले, आमी आनी अशें केलें बरयता. आनी तीत क्रेताचो बीस तो. थंयसरूय ताका जायत्यो आडखळ्यो मेळ्ळ्यो. आनीक पावलू ताका बोड दिता, भार सोडिनाका. वांजेल आमी ब्यास्त जाणांक जेजून विचून काडले आनी धाडले आनी म्हणलें पीक तर खूब वावराडी थोडे, जायतें काम आहा. देवाच्या मोड्यान जायतें काम आहा, पण वावराडी नात. काम करी वावराडी उणें आहात विणान बांदो. वावराडी तर वावर कितें भाशेन आतांची गुजमातीच्या मना प्रमाणें जावन आसा. वावराडी पॅरीश पास्टरल कावन्सील हे वांगडी जावन आसा, आदारी हें काम फुडें व्हरपाक. बिस्तो न्ही, बिस्ते येयले, आमी मिटिंगेक आयले आनी केलें ना. हो वावर थोडे वावराडी पाद्री उणें जाल्या पासून तुमचे भाशेन वावराडी कावन्सील, पॅरीश कावन्सील हे वाडल्यात. आनी वाडल्यार म्हणटूच आदारी जावंक जाय, पादेगराचे आदारी जावंक जाय. हो वाव जेचो फुडें व्हरूंक जाय बिणान बांदून. आनी जेन्ना धाडले तेन्ना 2 वस्तू सांगल्यो ताका. शांती हे घराक अशें म्हणात. आमी शांती घेवन आयल्या, आमी शांती घेवन आयल्या. आमी घराचो बेसमेंट कोत्ता तेन्ना पास्कांच्या काळार पयलें उतर म्हणटा हांव शांती ह्या घरांत आनी हांगासर रावतल्या. शांती बिणान बांद. दुसरें जावन आसात पवित्र पुस्तक परगट करात, जेजूक परगट करात आनी वायटकारांक बरें करात. एक धाकलें मागणें आमी वयता तेन्ना घरांनी केल्यार बरें. आमी फिरकोज कोणीच्या वांगड्यांनी पासून हे घराक शांती आसूं, हे घराक भलायकी आसूं, एक मागणें केल्यार बरें. बेटाने गीत घेऊया. C20, पेज नंबर 36. C20.
तुझे भाव भयणींदो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी म्हणली आमच्या लाडके पोलीस सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या कोनवाड्या बापा बाग्योन तिमोत आनी तीत तांचे परबे दिसा जे वेदीचे आमी दवरता ती बली प्रसन्न जावन पडे. तिचे उद्देशी तुज्या नांवाची महिमा परजोडूं आनी आमचे पातकाचें बोगसणें आमकां मेळूं बऱ्या कन्यांनी भरलेलें आमचें जिवीत जनाक मान आनी वाखाणणी दिवं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्यास आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर काडे आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तिमोत आनी तितल्या भक्तांच्या माना ही परब संबरोवंक ते पयस बेग तूं फावो कोत्ताय. तांच्या पुण्यान जिवीत आमकां दे दिता तां शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताचे मागण्याचे धर्म आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवता आनी भक्तां सांगाती निरो तरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवान बापाय उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता तांकां जय उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता जावन ती आमकां आमची सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मारूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. पेश परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ते आपले शिसांक दिले आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करा. बोवाळ ताचो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी कालशींतलें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें तुका दिन वाचता आनी जेच कुळार गो शुतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्मदुता बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्यांचे एकपण धर बापा सर्व वंदन आनी विभव तुका सासणांच्या सासना. घराक शांती आसूं जेजूक परगोट करात आनी वायटाकारांक बरी करात. तीन वस्तू आमच्या मनान धरून आमी हें करपाक आमच्या मागण्यांनी मागून हें आमच्या आपा म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुश्टिकां तुजी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडे जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकतांव. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सिमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकोडांत सांबाळ. चडशें राजभूत चलयताय सासणांच्या सासनाक. सिमेची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हो जेजू त्या शेळी संवसाराचें पाप करता. त्या शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या म्हज्या भितर जेवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास. प्रार्थूया. सर्गींचे बापा जेचे कुडी रोखता जेवण आमी दादोशी जाल्या बेगीन तिमोत आनी तीत हाणें धरलो उचारलो बावार्थ आमी धरूंक आनी उचारूंक आनी ताचे शिकवणे आनी देखी प्रमाणे जेवन हे भारताक बरे कन्यांनी गोवाय दिवंक आमकां दाराळ कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया F15 पेज नंबर 92. F15. भाव भयणीनो, फुडले 3 दीस हांव ऑफिसान आसचो ना. म्हजे पासत मागचे एका कॉन्फरन्सान भाग घेवंक हांव भायर वेतां. रोखडोच परतून येतलो. ते म्हणल्यार आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांणी तुमकां 1 किलो पॅकीट पॅक करून दवरलेलें आसा. सांगलेलें तशें बरी पेज करपाक, बरे पोळे करपाक आनी तेच बराबर आनीक एक कोणें सांगलां तेजी खंय बरे पिनाग्र जाता. आयज पॅक करून दवरला. तुमकां कोणाक खुशी आसा तांणी व्हरचें. आयज तेका रेट ना. म्हजो पाटला कोरो तुजी खोशी जाल्या तुजो गोडे सुवार चोये मोजे फाटल्यान म्हजो पाटला कोरो तुजी खोशी जाल्या तुजो गोड